आम्ही सगळे जाण रावन इतलो एकवट आमी आमचो दाखयला कामगारा भितर दरांनी की असोच एकवट आमचो फुडें सुद्दां जावचो आनी आमी जाता तशें फुडें आमकां बायल भुरगीं आमकां पड आहा त्या खातीर आमी देवा कडेन मागताय बऱ्यान बरें हें आमचें जावन आमी आयज जे इल्या ते फुडले वरास जे येता नेवें ते बरें हेचें जावचें अशें म्हाजें हें आसा. हांव 22 वर्सां जालें काम करता सुद्दां आनी हांव इतलेंच मागता की मायनींग आमची बरे भशेन बेगीन चालू जावं आनी आमच्या कामदारांक कितें दिवपा आसा तेंच्यांनी बरे भशेन आमची दिवपाची. पयलीं कितें सिच्युएशन आसलेलें मायनिंगचें आनी आतां तुमची आर्थीक स्थिती कशी कितें आसा? पयली स्थिती म्हणजे मायनींग जेन्ना चालू आसलें पळय तेन्ना आमचें सगळें बरें आसलेलें आनी मदींच मायनींग आमची बंद पडलें आनी आमच्या कामाक भुरग्यांक सगळ्या शिक्षणा बद्दल आनी कितें खूब त्रास जाले आनी ते जाता तितले बेगीन चालू करपाचें आमगे सरकारान आनी अशें करून आमी आमगे ऑफिसरांनी कितें आमकां मागीर हेल्प करपाक आसा. एकत्र आयल्या एक्चुअली सांगचें म्हटल्यार आमी बार्ज वर्कर आसा वेदांता कंपनीचे. सो आमी सगळे जाण पळय बार्ज वर्कर आसा न्हू ऑल गोंयान जे बार्ज वर्कर आसा तितून आमचे महाराष्ट्राचे भुरगे आसा कर्नाटकाचे भुरगे आसा. सो सांगचें म्हटल्यार जी बार्ज लँड जी आमची चलता ती उदकानसून चलता तेन्ना आमचो मेन राखणदार आसा पळय तो आमचो हो वेताळ आसा. सो म्हाजें सांगचें एकूच तात्पर्य आसा की हे जर आमच्या कामगारांचेर अन्याय जाता पळय स्पेशली हांव बार्जीकारांचोच असो म्हणिना जे मायनींग डिपेंडंट फूल ऑल गोवान जे लोक आसा मायनींग डिपेंडंट. सो बेजिकली तितून कोण येता बाबडे रस्त्यार कोण पंचरवाले आसता तितून परत कोण चायचें दुकान घालता. सो आयज तेंचे सुद्दां घरांचेर तेंचे प्रसंग असो येयल्लो आसा की तांकां घरान अन्न खाताले तेंचे कडेन पयशे नासा सारकें. सो हांव कितें म्हणटा आमी आंदोलन हें तें करून कांय फायदो ना. खुबशीं आमी आंदोलनां केलीं आमकां फक्त गावले लाठीचार्ज तितून आमच्या भावांचेर सोड्यांचेर लाठी बसलेले आसा. सो हांव कितें म्हणटा जशें आमी आयज पळय येयल्या न्हू ह्या देवा कडेन तशेंच हांव प्रत्येक गांवान लोकां कडेन मागता जे मायनींग डिपेंडंट आसा आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांचो सपोर्ट जाय की बाबा चला तुमचें तरी खंय तरी बरें जावन आमी तुमच्या वांगडा आसा ही आमकां पाट रेकॉर्ड दिवंक जाय तेंच्यांनी. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां फाल्यां सकाळीं आमची जी ड्युटी आसा सद्या बार्जीकारांची ती सद्या पयलींच्या जाणट्यांनी आमची करून थेयली पळय ती सद्या नानपत जाल्ली आसा. जे पयलींचे कितें आसले 15 दीस काम गावताले आतां थोड्यांक 15 दिसूय काम मेळना. सो हांव म्हाजे कंपनी बद्दल कांय उलयना कंपनी आमी ते कंपनीचे पोट जाता हांव कंपनी बद्दल कांय म्हणना पूण मातशी सरकारान ह्या नोंद घेवची की आमी जे इतले आमच्या पोटा लावन टळमळटा आमचो एकलो मनीस तरी बार्जेर कामाक आसा किंवा खंयसरूय मायनींग डिपेंडाचेर कामाक आसा जाल्यार तेजे फाटल्यान ऑल तेजी फॅमिली जगता. सो हेजी मातशी गंभीर दखल गव्हर्मेंटान घेवपाची आनी बेगींतल्या बेगीन मातशें हांव अशें म्हणटा की मोठ्या प्रमाणान करूं नाका एक थोडे तरी चालू आसूं न्ही. इंडस्ट्रियल वर्कर सगळ्या वर्करांचे आयज अन्याय जाल्लो आसा आनी हांगा जमलेले आसा ते कर्नाटकाचे आसा महाराष्ट्राचे आसा तशेंच गोंयचे भुरगे आसा. सो हो कामगारांचे अन्याय कित्याक लागून कसलो अन्याय तुमचेर जाल्लो आसा? मायनिंग बंद पडलेल्या कारणान जावं बारीक बारीक इंडस्ट्री हे डिफिकल्टीज तो सगळ्याचे अन्याय जाल्लो आसा. पूण वर्कराचे कितें गुन्हा आसा हेतून भितर हांव सगळ्यां कडेन मागपाक सोदतां की हेजो गुन्हा कितें आमी वर्करांनी कसलो अन्याय केल्लो आसा म्हणून आमचे कित्याक अन्याय जालो. आयज तुमी सगळे जाण हांगा कित्याक जमले? आयज आमी देवाक सगळ्यांनी मेळून विचार केलो की देवाक भेट दिवया सांगून घेवया. कारण खुबशी जाग्यार पळयलां आमी खूब मिडिया पळयले पेपर वाचले सगळे पळयले आमी की दिल्ली सुद्दां केले जावं पणजे बसले तर अजूनय हेजे आवाज कांय उठना. सो आतां तरी कितें तरी घडचें हे सगळ्यांनी एक निश्चय करून सगळे एकमूट करून आमी येयल्ले आसा. थोडे कामा खातीर येवंक मेळना म्हणून ते ऑन ड्युटीक उरलेले आसा. तुमचो फुडलो प्लॅनिंग कितें आसतलो? आयज जे तुमी सगळे जमले त्याच्या फुडें तुमी आंदोलनाची किंवा आनी कसली अशी कार्यक्रम तुमी आंखलेलो आसा काय कितें? कारण आज पर्यंत गोंयांत खूब कडेन पळयता हांव आंदोलन केलें कांय फायदो जायना आनी आंदोलन केले उपरांत खंय ना खंय तरी कितें तरी मिस्टेक जाता तेजें नांव पिड्यार जालें वता मागीर. हे पेक्षा अशेंच आमी ठरयलां हेजे नंतर विचार करतले तेजे नंतर आमी गांवांतल्यान भायर सरपाक सोदतले प्रत्येक गांवांतल्यान आनी जाका कोणाक खरीच गरज आसा वर्कर इंडस्ट्रियल वर्कर या बाज वर्कर या मायनींग डिपेंडंट हे सगळे कामगार जो कामगार आसा तो आयज भायर सरवंक जाय. कारण प्रत्येक कामगाराचे आयज असो अन्याय जाल्लो आसा की इंडस्ट्रीन सुद्दां गेल्यार तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जे पद्दतीन दिवंक जाय ते पद्दतीन जायना. प्लस आमी बार्जीकार जे सुद्दां आसा पळय दर्ज्यान काम करणारे प्रॉब्लम खूब आसा तो सॉल्व जावपाक जाय. आमचो मायनींग डिपेंडंट आसा पळय तेंचो सॉल्व कारण तेंची फाटल्यान फॅमिली आसा तेंची भुरगीं बाळां आसा
शिक्षणा कडेन या कोण आरोग्यान सुद्दां बरें आसना. सगळ्या वाटांनी तांकां